नमस्कार, भांगरभूंय डिजिटल टीम तुमकां दिता आयच्यो मुखेल खबरो। उठाच्या सुवाळ्या वेळार बिरसा मुंडा जयंती दिसा 15 नोव्हेंबराक राज्य सरकारान भौसीक सुटी जाहीर करची अशी मागणी करपी थाराव मांडटले अशें उठाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी सांगले। उठाक 20 वर्सां पुराय जाल्ले खातीर 10 नोव्हेंबराक खाशेलो सुवाळो जातलो। तातूंत राजकीय आरक्षणा सयत 9 म्हत्वाचे थाराव घेतले। अनुच्यान आदिवासी हितचिंतक पुरस्कार दितले। उठात पुढाऱ्यां परस कार्यकर्ते म्हत्वाचे अशें मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगले। खडपावाडो कुचेले सरकारान संपादीत केल्ले जमनीत उबारिल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामांक उपजिल्लोधिकारी कबीर शिरगांवकर हांचे कडल्यान नोटीस जागो रिकामी करपाचो आदेश। जातीवाचक शब्द उच्चारिल्ल्यान बेतोड्या सरपंच मधु खांडेपारकर हांचे आड एसटी आयोगात कागाळ। फोंड्या पुलिसा सयत हेर अधिकाऱ्यांकडेनूय कागाळी नोंद। सरकारी नोकरीचे हायस दाखोवन फटवणूक केल्ल्या प्रकरणात फोंड्या पुलिसांनी अटक केल्ल्या दीपश्री सावंत हिका न्यायालयान 2 दिसांची पुलीस कोठडी दिल्या।